हॅलो गाईज, गुड मॉर्निंग. कशी आसा तुम्ही सगळी जाणा? सो आयज आमी भायर सरली. आज न्हू, सदां वयता आमी कामां. पूण आयज एन्जॉय केलो तुमच्या बरोबर. आयज आमी कितें केलें, पनीर आनी पुलाव. सो आमी ते पॅक केले, ते तुमकां दाखयलें. आतां आमी वयतात कामाक आनी तुमकां मेळटा सांजची. आज आमचे एमी ब्रेकफास्ट न्हू. लंचाक आमी एमी आमचो पनीर फेवरेट आनी पुलाव व्हेलो. सो मुद्दम तुमकां आमी दाखयलें. हरशीं आमी दाखयना न्हू लंच, पूण आयज आमी मुद्दम दाखयलें. सो बाय बाय. तर आमी न्ही आतां पनीर करता. हय, कितके दीस जाला पनीर खावूच ना. सो आयज आमकां दिसलें की पनीर करचें. सगळें करपा ना, इल्लें करतलीं. तशें आमकां तें चड अशी ग्रेवी टायप करतलीं पनीराचें. आमी कितें पनीर बी घरा कडेन करना, डायरेक्ट विकतो हाडटा. डायरेक्ट घालू सगळं. कितको करूया आमी? हाफ. अर्दा मागीर असो मसाला बी कितें करूंक मेळटलें. पळयता फस्ट कापून कितके जाता ते मागीर. आनी व्हडले व्हडले पीस आवडना, अशे बारीक बारीक. कटींग करपाक मजा येता. पोवपाक बीन तो क्यूटसो. पूण पनीर आमी बरें करता. आमकां सगळे रेसिपी कळटा. वेजानूय आमकां पनीर कळटा. अशे मोठे मोठे पीस नाका, बारीक बारीक आवडटा. खावपाकूय बरें लागता ते नाजूक. बारीक बारीक पीस करून पनीराचो आमी ग्रेवी करता. सेम रेसिपी सगळी. सो तेजे खातीर आमी घेतला ग्रेवी खातीर. फर्स्ट स्टेप सांगता. दही, मागीर टोमॅटो आमी 2 घेतले, ऑनियन एक मागीर आले आनी मिरची, लसूण घेवन आमी आमचे कडेन आसली जाल्यार हरशी लसूण डायरेक्ट गार्लीक आनी हेची पेस्ट घालतली. आनी हे ड्राय म्हटल्यार मिरच्यो, जिरे, तिकी आनी तिकीची पानां. सो आतां फर्स्ट पनीर मातसो करून घेता. तेल घालून मातशी तेका न्ही मातशी हळदी पावडर आनी मिरची पावडर मातशी कोट करून घेवपाची आनी ते सोते करपाचे. मीठूय घालता. मीठ इल्लें घाल. चिली पावडर स्प्रिंकल. गॅस आमी चालू दवरला. चल आता ते तितून वांगडात घाल. ना मागीर तें तुरतुपा दोनी वटेन जावपाक म्हणटा. ते सामको बारीक दे. भैया आतां 2 मिनटां मातशें जावनी, मागीर आमी ग्रेवी करता. मातशें करप तें, नाल्यार मागीर चडूय हें केल्या उपरांत तें मागीर लागता की पळय हें जाता पळय तें कशें लागता वाचड कशें, नाल्यार हरशीं बरें सॉफ्ट लागता. चडूय म्हणून चडूय हें जावपा जाय तें. मातशें 2 मिनटांचे ब्रेकूय जावपाक शकना न्हू मागीर. पळय हें जाल्लें आसा. सो आतां आमी तेंकां काडून घालता आनी हे तेलान मागीर बाकीचे सगळे सत्ते करुया. ग्रेवी तेल चड घातलें दिसता. सो ते मातशें फर्स्ट ड्राय मसाला सगळें वांगडा घालता न्हू. हय. आनी मागीर हे बेगीन येतलें. पनीर खावून पळय. पनीर अशेंच बरें लागता. आमकां सगळें अशेंच बरें लागता. करचें पडना, आमी सगळें खावून उडयता. तें मागीर करपाचें. बरें जाले उपरांत मागीर तें मिक्सरान ग्रायंड करपाचें. तो कांदो मातसो 2 मिनटां जावनी, मागीर टमाटां धुवून मातशें बरें जाता की कांदो मिक्सरान ग्रायंड करपाचें. हेजेर जाता हेजेर आमचो मसालो जास्त जालो न्ही, मागीर पयलें पनीर आमचें बरें जाता. सो आतां आमी तितून टोमॅटो घालता, मागीर बी घालता. करपाचें. हें जातकीर मागीर मीठ
मिरची आणि आले हे सुद्धा ते वांगडात जातले नको आणि सेपरेटाने घालून येतात. पनीर पडलं. सो आता ते दही आणि तितून मिरची पावडर आणि हळदी पावडर घालून मिक्स करून दवरता आमी. सगळे घेवपा ना चुळूय घालना ते पुरो दिसता. आणि तितून घालतली मिरची पावडर हळदी आणि मिक्स करपाचे. तो मसाला गरम मसाला बरीच हळदी पावडर जावपाचे स्टेजीर पावला ते आणि मातशें जातकीर आमी निवपाक धरतली आणि ऑलरेडी टमाट बी बरें अशें जाला तेल जालात ते तशें. आतां हे निवयतले आमी आणि ते एका ग्राइंड करपाचे. सो आमी निवपा दवरलेले निवले आतां हे आमी ग्राइंड करता. हेजेर आसता हे मस्त जालें न्ही सॉस जाल्यार मागीर चड बरो लागता पनीर. इल्ली साखर घाल ना असं मागीर घालयता. इल्ली साखर घालय म्हणजे गोड सो आसता न्ही तो तेका लागून आतां आमी ग्राइंड करता मागीर मेळटा. पळय टोमॅटो प्युरी आमची जाली. मातशें चड तीख लागता हांव मागीर एडजस्ट करूया. आमी न्ही लोकणे आणि सेपरेट अशें घेयना तेच घेता. तेल बी आसा फक्त जिंजर गार्लीक इल्ली घातल्या चड घालना कित्याक आलें आमी ऑलरेडी वांटपाक घेतलें न्ही. आता ही ग्रेवी आमी केल्ली पळय ती ओतुया तितून. ही म्हणून जरी शिजयले तरी पूण ते सुद्दां बरे भशेन जावं उदक घालता. उदक इल्लेशें घातलें म्हळ्यार ते सारकी जातली. यो न्ही ऑरेंज सो कलर येयला हितून बट कॅमेरान येल्लो सो दिसता. आता तितून दही ऍड करपाचें आणि मातशें बॉल करपाचें मागीर पनीर मागीर जालें. पनीर इजी न्हू करपाक रोखडें जाता. काजू बी आसा जाल्यार तेवूय घालपाक शकता. सो आमची ग्रेवी रेडी जाल्या. आतां आमी तितून घालता जे पनीर आमगेले लास्ट स्टेप एंड पनीर डन. हे आतां कितें 1-2 मिनटां जालें की जालें. मटर बी आसता तें घालप. मटर आमकां आवडना पनीरान आनी हरशींच आवडना. पळय आमचो पनीर तयार जाल्लो आसा. कितलो टेम्पटींग दिसता पळय. हो न्ही परोटा बीन ताजे बरोबर चड बरो लागतलो. वाव यम्मी यम्मी. तर आमचो पनीर रेडी जालो. आतां आमी तो टिफिनाक व्हरता आनी मम्मीन ऑलरेडी आमच्या पयलू पुलाव करून दवरलेलो. सो पुलाव आनी पनीर ते पॅक करता. पुलाव सो आमी तो पनीर गेल्लो तो टिफिनान घेतला आनी पुलाव. आयज आमकां बेस्ट आमचें फेवरेट ब्रेकफास्ट कितें तें पुलाव आनी पनीर. हे गायज गुड इवनिंग. तर आमी आतां कामाच्यान येवन फ्रेश बी जाली. हय आनी आतां आमकां भूक लागल्या सो आमी करतली मॅगी आनी तेच्या पयलीं आमी खाता कुरकुरे चिप्स जे आमचे लायक खूब आमचे फेवरेट मीन्स लेट. मस्त तुमकां आवडटा आमकां खूब आवडटा आसता कुरकुरे म्हणल्यार कुरकुरे चिप्स. सो आमी पयलीं आमचे चिप्स सोंपयता आनी मागीर आमी इपी मॅगी करतली. बाय. तरी पळय आमी मॅगी करता इप्पी मॅगी करता आनी हे फावट न्ही ते टॉपिंग न्यू येयला कितें तरी ओपन करून पळयलें पळय जाल्यार स्पेशल टॉपिंग आमी नोकळो आसले. इप्पी मॅगी हरशी प्लेन येताली न्ही नोकळो. आसो आतां टॉपिंग घालून मागीर पळोवया कशें कितें जाता तें. आतां खालें तेन्ना तुमकां दाखयता ते रेडी करता.
एपय आमची आमगे नूडल खंय इप्पी मॅगी रेडी जाली आतां ती आमी खाता. टॉपिंग बी घातला वयर मातशें कितें तरी आशिल्लें चिली फ्लेक्स टायप कितें तरी. बरें लागता न्यू फ्लेवर असो ताजे टॉपिंग आहा ती कांय ना तितून चिली फ्लेक्स. चल बरें मागीर मेळटा तुमकां खावंक जातकीर. सो आमची मॅगी बी खावन जाली आनी आतां आमकां लागल्या भूक तरी पूण आनी मम्मीचा आयज शुक्रार सो मम्मी शेकाय खाई बी ना उपास करता. आमी तशें सगळें खाता आमकां तशें शुक्रार बी आमी करना. सो आतां मम्मी करता दाळ आनी शीत आनी तें मागीर आमी जेवतलीं. आनी मम्मी आतां टायम कितको जालो सांगा 9 आनी आतां आमगे रांदता मागीर तेजे मुखार तें जातलें दाळ आनी शीत आनी मागीर आमी जेवतलीं. सो मम्मी म्हाका दिसता कुकरान लायता दाळ. तर गायज आमी न्हू आतां जेवली ते बी शुराक मम्मींचे केल्ले ते दाळ आनी शीत. हय आनी व्लॉग आमी हांगासर एंड करता आनी चड कांय शूट करना चड आयज आफ्टर कामाच्यान बिकॉज आमी न्ही फोंड्या उरलीं म्हणल्यार मम्मी आतां लग्ना सिजन न्हू सो मम्मीन ब्लावज कोणा कडेन शिवपा दिलो फोंडे. सो तिणी तो मातसो सारको शिवलो ना सो आमकां थंयच 8 पर्यंत कितें रावची पडली. सो आमकां टायम जालो मागीर शूट बी करपाक चड कांय मेळच ना फक्त तें मॅगी खालें तें इतकेंच. आनी आतां आमचें पोट फायनली फूल जालें. आतां आमी न्हिदतलीं आनी तुमकां आमी मेळटा आमच्या नॅक्स्ट ब्लॉगान. टील दॅट टेक केअर बाय बाय. आनी जर तुमकां आमचे ब्लॉग आवडटा जाल्यार लायक शेअर आनी सबस्क्रायब करा. बाय बाय.